भाजपाचे 3 खासदार जे बिरेस्तारा उपोषणाक बसपाचे आसा त्या संदर्भात काँग्रेसीच्या शांताराम नायकान भाष्य केला। राज्यांतले तीनूय भाजपा खासदार ह्या उपोषणाक बसून राष्ट्रीय हिता संबंधान हकलपट्टी करता। संसदेच्या सत्रांत कामकाज ठप्प जावपाक भाजपा जबाबदार आसा म्हण काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायक उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। Today is that like चोराच्या उलट्या बोंबा कोणा करता ते मराठी आय डोंट नो टू ट्रान्सलेट इन इंग्लिश। सगळे पाड घातले पार्लमेंट, बंद पडले पार्लमेंट बीजेपीक लागून आणि घालतात आमची नांवार बोबो। पार्लमेंट चलोवपाक कळना, पार्लमेंट चलोवपाक जायना आणि देशभर आंदोलन आता करपाक करतात। स्ट्रायक खंय हंगर स्ट्रायक कसलो खबर ना। जो गुन्यांवकार पार्लमेंट चलपाक न दिवपाक तो नरेंद्र मोदी आपल्या पार्टीच्या लोकांक सांगता आयचो दीस फाल्यांचो दीस बसात म्हणून उपोशणाक बसात स्ट्रायकाक हांव व्याख्या नकळो। पण पयली गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की अरुण जेटली जे वेळार लोकसभेत विरोधी पक्षाचो लिडर आशिल्लो राज्यसभेत ताणें सांगिल्लें स्पश्टपणे आमकां की टू डिसरप्ट पार्लमेंट इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ए पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड दॅट्स वाय वी आर डिसरप्टिंग अशें ते विरोधी पक्षाचे लिडर आसतना राज्यसभेक काँग्रेसवाल्यांक सांगताले। आनी तांणी दिसपट्टी कितलेशे दीस पार्लमेंट बंद उडयलां वेगवेगळे कारणां खातीर। तातूंतली एक कारण कितें खबर आसा की मोदी पार्लमेंट फेस करूं शकना। तो बरें भाशण दिवंक शकता सभेत पब्लीक मिटिंगेत, पण पार्लमेंटाक उलोवप पळय आसा ते विरोधी पक्षांच्या लिडरांनी जी वक्तव्यां करतात ताका उत्तर दिवप पॉयंट बाय पॉयंट हें मोदीक जमना आनी म्हणून तो पार्लमेंट चलोवपाक दिना।